गोंयांत दिल्ली 11 वर्सां बंदखण भोगपी बायलेची सोमारा NGO आनी पुलिसांनी मेळून सुटका केल्या उपरांत तळावले फोंडेच्या राजेंद्र फट्टे आड पुलिसेन FIR घालो। ताच्या आड जामीनपत्र गुन्यांवाची कलमां लायल्यात, मात आजून ताका अटक केल्ली ना। पीडित बायलेक सध्या बांबोळे मेडिकलांत दवरल्यात। पुलिशेंतली सुत्रां सांगता ते प्रमाण ती बायल खंय रुमान बंद करून दवरपा इतली मानसीक दुयेंती आशिल्ल्या भशेन दिसना, मात IPHBचो रिपोर्ट आजून आयिल्लो ना। वाडी तळावलेची पंचायत हे गजालीचेर उलयली। अशे तरेच्यो गजाली नजरेक आयल्यार खंय पंचा मेरेन पावोवच्यो। ज्या घरान आशिल्ली ते घडणुकेर आमी जे मिडिया आनी जे महिला आयोग हांचे आमी अभिनंदन करता, पुलिसाचें अभिनंदन करता की जी ही गोश्ट कितली वर्सां जाली जी घडटाली ती आमचे नजरेक हाडून दिली। आनी हांव परत तेंच्या कौतुकास्पद अशें अभिनंदन करता पंचायती तर्फे आनी लोकांकय आव्हान करता जी अशी गोश्टी आसात त्यो आमच्या पंचायती पर्यंत पळोवच्यो। तशी गोंयांत तर बाकीचे कडेन हेर कडेन खंय अशी तर घडणुको घडटा जाल्यार तेणी पंचायत सरपंच जावं स्थानीक आमदार आसा तांकां कळोवच्यो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी विवेक प्रभू।